केलेला आहे. सगळ्यांचं वाईट घेतलं आता तुम्ही द्या. हय आयज गोंय सरकारच्या वतीन पुलीस डिपार्टमेंट, फायर डिपार्टमेंट, एग्रीकल्चर, प्लॅनिंग एंड स्टॅटिस्टिक्स, रिवर नेविगेशन ह्या सगळ्यांच्या वतीन तांकां जॉब ऑफर लेटर 1250 भुरग्यांक आमी ट्रान्सपरंटली सगळ्या जाणांक ऑफर लेटर दिली. पेडण्या पासून काणकोण पर्यंतचे सगळे भुरगे त्यांच्या पेरंट्सांच्या सयत मोठ्या उत्साहात ही ऑफर लेटर घेवपाक आयिल्ले. म्हाका खूब बरें दिसता की पयलेच फावटी गव्हर्मेंट जॉब ऑफर दिवपाच्या अशा पद्दतीन बाब सुभाष शिरोडकर आमचे मंत्री तांच्यांनी सांगलें की आपल्या 30 वर्साच्या राजकीय इतिहासात पयले फावटी अशा पद्दतीन पुराय गोंयभरचे भुरगे येवन ऑफर लेटर घेता हो कार्यक्रम जालो म्हणून म्हाका खूब खोस भोगता. ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीजी हांचें विजन की 10 लाख लोकांक गव्हर्मेंट नोकरी दिवप आनी ताच्या शिवाय प्रायवेट नोकरी दिवप हाज्या खातीर आमचे डबल इंजिनचें सरकार काम करता. आणि त्याच पावलार पावल दवरून आमी फाटले फावटी मेगा जॉब फेअर ऑर्गनायज केलो. आयज आमी डायरेक्टली जॉब फेअर ऑर्गनायज गव्हर्मेंटान हो ऑर्गनायज केला. ताज्या व्यतिरिक्त केंद्र सरकारान पयले फावटी 2 फावटी जॉब फेअर ऑर्गनायज केल्या. तितून गोंयच्या भुरग्यांक जवळपास 150 ते 250 भुरग्यांक जॉब ऑफर लेटर मेळ्ळे. ही हांव कित्याक सांगता तर फाटल्या 3.5 वर्सां आमचें सरकार कंटिन्युअसली केंद्रांतल्यो कॉम्पिटिटीव एग्जाम भुरग्यांनी आन्सर करच्यो हाजेर आमी फोकस केला. डायरेक्टर ऑफ हायर एड्युकेशनच्या वतीन आमी एजन्सी अपॉयंट करून तांकां अवेरनेस आनी गायडन्स हे दोनूय काम करपाचें काम आमच्या डायरेक्टर ऑफ हायर एड्युकेशनान केलां. आमचे डायरेक्टर ऑफ टेक्निकल एड्युकेशन, डायरेक्टर ऑफ स्कील एड्युकेशन, डायरेक्टर ऑफ हायर एड्युकेशन आनी लेबर अँड एम्प्लॉयमेंट हे जॉब ह्या विशयाचेर खूब मोठ्या प्रमाणात वेगवेगळ्या कंपनी कडेन एग्रीमेंट सायन करप, वेगवेगळे प्रमोशन करप खूब मोठ्या प्रमाणात करता. आमचो टार्गेट आसा येता ते आमच्या 4.5 वर्साच्या ह्या कार्यकाळात म्हणजे अनएम्प्लॉयमेंट म्हणटा ते गोंयांत उरना. आयजूय बी आयज आमी मोठ्या प्रमाणात सांगता की मोठ्या प्रमाणात जॉब ऑपॉर्च्युनिटीज गोंयांत एवेलेबल आसा. फक्त भुरग्यांनी आपूण जॉब करपाची तयारी करपाक जाय. आपल्याक अपस्किलींग, रिस्किलींग करपाची तयारी दवरीत जाल्यार जॉब हो गोंयांत 100% एवेलेबल आसा. आयच्या सुवाळ्याक खास करून ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर हांच्यांनी म्हणजे आपली व्हर्च्युअली एड्रेस केले, सगळ्या भुरग्यांचें अभिनंदन केलें. त्या खातीर ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीजी हांचेंय बी हांव खूब खूब अभिनंदन करता. आनी स्वयंपूर्ण गोंयचो उल्लेख तांच्यांनी परत एकदां केलो आनी कशा पद्दतीन आमी सेल्फ रिलायंट स्वयंपूर्ण जावपाक लागला तो तांच्यांनी मेन्शन केलें. ते स्वता मायन्यूटली स्वयंपूर्ण गोंय ही मोहीम मायन्यूटली पळयता. हाज्या फुडें दर म्हयन्याक आमचो एक मंत्री स्वयंपूर्ण गोंय ह्या मोहिमेच्या अंतर्गत सगळ्या स्वयंपूर्ण मित्र आणि पंचायत सरपंच यांच्या कडेन कम्युनिकेट करतलो सो दॅट द स्टेट गव्हर्मेंट आनी डायरेक्टली पंचायत प्रशासन हांच्या मदीं कॉर्डिनेशन असल्या कारणान खऱ्या अर्थात स्वयंपूर्ण गोवा 2.0 ही मोहीम सुरवात जाल्या आणि ती कामां येतली. जॉब मिळताना वशिले लावायला लागतात, पैसे द्यायला लागतात. आता आम्ही एकाने स्टाफ सिलेक्शन कमिशन फायनल केले. जानेवारींतल्यान स्टाफ सिलेक्शन कमिशनाच्या अंतर्गत भरती जाता आणि त्या खातीर कोणाक वशिला लावचो पडटना, कोणाक पयशे दिवचे पडटना. अजुनूय बी थोडे जाण कोण तरी जॉबाक पयशे दिले जर कोण मागता आसत जाल्यार तेची कंप्लेन पुलिशेन करची, तांकां अरेस्ट करपाची आमची तयारी आहा. लोकांनी तकलेंतल्यान काडून उडोवचे. अजूनही परत सांगता हांव म्हणजे अजूनही बी काही एजंट्स असे भोंवतात की आपूण जॉब दिता कोणूच जॉब अशा पद्दतीन पयशे घेवन दिवपाक शकना हे हांव स्पश्ट सांगता. त्या खातीर हाज्या पयलीं कोणी पयशे घेतले तेच्यो कंप्लेनी दिवच्यो. सर फ्यू डे बॅक सर आनी भुरग्यांक आतां हांगा आयल्या ताका कोणाक विचारा पयशे दिले आसत. So few days back, Vijay done the allegation saying कि lot of jobs are given to the Sakli people in the Mopa airport. अरे तुका परत एकदां सांगता तो कितेंय आरोप करता आनी असो ताका म्हाका काय म्हणपाचें ना. ताका तूं चल मरे आनी मोपाचें लिस्ट चॅक कर. 1250 भुरग्यांक मोपा जॉब मेळ्ळा. 850 भुरगे पेडण्यांतले आसा आनी जवळपास 350 काय 250 भुरगे गोंयभरचे आसा. साखळेंतलो आसून 2 काय 3 भुरगे आसतले हाज्या वयर ना. ते मेरिटाचेर सिलेक्ट जाल्यार म्हाकाय सांगचें पडोंक ना. मेरिटाचेर सिलेक्ट जाल्यार 3 म्हणजे म्हाज्या अंदाजान 2 काय 3 आहात. ते बाबडे ते कॉन्ट्रॅक्टाचेर काम करताले ते डायरेक्टली ते सिलेक्ट जाले. तुम्ही लिस्ट चेक करा ताका सांग घेवन आणि दाखय म्हणून. ओके सर, तुम्ही सांगलेले की लास्ट टाइम मिनिमम एक्सपिरियन्स लागतलो करून आता स्टाफ सिलेक्शनान सांगल्यार तुमकां RR बदलतात. कारण कशें जाल्लें RR 20 वर्सां पयलींचे केल्ले. फॉर एक्झाम्पल म्हणजे एखादी तेन्ना आमचे कडेन तो टेक्निकल कोर्स अवेलेबल नासलो. फॉर एक्झाम्पल ऑप्थॅल्मिक टेक्निशियन त्याच्या RR प्रमाणे 12वी सांगली. आतां आमचे कडेन ऑप्टोमेट्री कोर्स जालो. BSc ऑप्टोमेट्री कोर्स जाल्या उपरांत त्या RRान ऑप्टोमेट्री शूड बी द कंपल्सरी नॉट ऑप्शनल.
हे आर सांगता म्हणजे अपग्रेडेशन शूड बी ऑलवेज देर, कारण आमी वेरियस नवीन कोर्सीस सुरवात केल्या. एवरी आर ते जेन्ना गोंयांत कोर्स सुरवात जाले तेन्ना आर बदलपाक जाय. रूल्स जे आसा हे बदलत लावपाक पण ते केन्ना implement जातले? पोलीस जाय.